आचारसंहिता लागू झाल्यार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक आडमेळी सरकार मागता आनीक 1 म्हयन्याचो प्रात याचिकादार म्हणटा अधिवेशन फुडें धुकलात हायकोर्टात निकाल दवरलो राखून। बेकायदेशीर जमनी बळकावपाच्या केशीत एसआयटीन अटक केल्ल्या 4 आरोपींक कोर्टान जामिनार सोडले। शेट्टी मडकयकारा उपरांत सफी आनी धिरेशाक आज जामीन। गॅमलिंगाचो टॅक्स स्लॅब थारावपा विशीं निर्णय गोंयान कसिनो खासा त्रातामेन मागिल्ल्यान धुकल्लो ऑगस्टाच्या बसकेत। गॅमलिंगाचेर 28% जीएसटी सध्या आसा तस्सो। सांग्यार आयआयटी पर्यावरण सांबाळून दोंगर कापचे ना, झाडां मारचे ना, जमनीर भरावूय ना। आमदार मंत्री फळदेसायाचे आयआयटीचे टिमीक घेवन उग्या जमनीचे इन्स्पेक्शन। पीडब्ल्यूडी जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले। कोर्टान मेतेर जावचे आदी पीएसआय पोस्टूय स्क्रॅप करात, थंयूय जाल्यार सेटिंग गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। गोंयच्या केरळात बेकायदेशीर सोरो व्हरतना केरळीक कर्नाटकात अटक। 1 कोटीचो सोरो आनी ट्रक जप्त। कारवारा येल्लापूर शिरसी हायवेचेर एक्सायज खात्याची एक्शन। आनी गोंयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च। रोटरी क्लब आनी गोंय सरकाराचो उपक्रम। पहिली इलेक्ट्रीक रिक्षा म्हापशेच्या प्रिती केरकाराक पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षा।